बुधवारा पत्रादेवी चेक नाक्यार अबकारी खात्यान बेकायदेशीरपणान सोरो व्हरपी 2 ट्रक जप्त केले. पुलिसांनी 40 लाखांचो सोरो जप्त केलो. एकट्याक ताब्यात घेतला. आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट. म्हयन्यान ही तिसरी केस अशी आसा की बरें काम ह्या चेकपोस्टाचेर जाता. एकंदरीत कितें सांगपाक अशें दिसता तुमकां? बरें सांगपाचें म्हटल्यार मेन म्हटल्यार हे सगळे जे स्टाफ्स आहा ते खूब एलिजिबल आहा हांगासर काम करपाक आनी बरे रात दीस 24 आवर्स ड्युटी करीत आसता. आनी मेन उद्देश म्हटल्यार सद्या तुमकां खबर आहा गुजराताक इलेक्शन चल्लां आनी ते खातीर कंप्लिटली तांकां पयलींच वॉर्निंग दिल्या की स्ट्रिक्ट गाडयेची फूल चॅकिंग जावपाकूच जाय आनी त्या प्रमाणे सगळे चॅकिंग करीत आहा. ओके, आनी ही आतां तेंच्यांनी एकेच दिसा म्हाका दिसता फर्स्ट टायम जाला की एकेच दिसान 2 गाडयो धरलेले आहा. केन्ना हेजे पयलीं जावंक नासलें आनी येदो व्हडलो स्टॉक केन्ना मेळोंक नासलो. पयलीं एक मेळटली नाल्यार मागीर परत आनीक 15 दिसांनी नाल्यार एका म्हयन्यान तशें जातालें आनी हे बॅक टू बॅक मेळत आहा. म्हणजे हे गाडये जे आसा ते एकाच ओनराचे किंवा एकाच पार्टीचे अशें कितें आसा? ते जेन्ना इन्व्हेस्टिगेशन जातलें तेन्नाच कळोंक शकता. सर डायरेक्टली सांगूंक शकना कित्याक तेंचो ब्रँड डिफरंट आहा हेंचो ब्रँड डिफरंट. डिफरन्स. सर सध्या इलेक्शन आसा पळय गुजरातात त्याच्या खातीर खंय तरी गोंयांतल्यान अल्कोहोल वता अशें दिसता. अशें तुमकां अशें दिसता? वता अशें मेळ्ळें इन्फॉर्मेशन पूण त्या खातीर हांगासर हे सुद्दां आमचो बंदोबस्त वाडयल्लो आहा. सगळे कडेन वाडयल्ला म्हणजे कंप्लिटली बारीक बारीक गाडयो सुद्दां चेक करपाक स्टार्ट केल्ल्या. आतां एक धाकटे गाडयो 4 व्हिलर्स आसता न्हू पयलीं ते तितले चेक जायनासले. आतां कंटिन्यू सगळ्यांची बारीक बारीक सगळे गाडयो कंटिन्यू आडयता, डिटेल चेक करता आनी मागीर फुडें सोडटा. थँक्यू. येस सर. धरली गाडी तुमी आनी एक्चुअली कितल्यांक सुमार धरली आनी एकूण कितलो माल तुमी जप्त केलो? गाडी धरल्या सारकी 1:30 सुमार आयज एक गाडी आणि दुसरी गाडी धरल्या आमी 9:30 आयज सकाळी 9:30. पयल्या गाडयेचो नंबर आसा MH18BG 13. तुमकां जी बॉक्सा गावल्या ती 736 आसा. ओके, आणि तेचो व्हॅल्यू काडून टोटल व्हॅल्यू तेचो विथ गाडयेचो धरून 18 लॅक्स जाता एका गाडयेचो, 18 लाख. दुसरी गाडी म्हणटा पळय ती MH07 ती तुमी पयली आसतली प्लास्टीक खुर्ची बनिल्ली ती मडकय टू पुणे वचतली गाडी. त्याचं व्हॅल्युएशन टोटल काढला. गाडयेन मिक्स ब्रँड आहा सगळो मॅकडॉल बी तसले. त्याचं व्हॅल्युएशन काढला आमी 21,03,00,000 रुपीज. हो व्हॅल्युएशन त्याचो आसा गाडये. गाडयेंतले ड्रायव्हर किंवा कंडक्टर हे आसात की पळय? ना, गाडयेंतलो ड्रायव्हर आसा पळय तो एक आमचे कडेन आसा ऑलरेडी. ओके. ताका दवरला. आणि या दुसरी जी गाडी धरल्या त्याचेर कितें मेळ्ळें तुमकां? चेर्स काय? ना, ती पहिली गाडी धरल्या पळय तेतून सगळो प्लास्टीक आमी वेस्टेज आसता पळय जो भायर उडयता कचरो म्हणटा तो, सो कचरो सगळो भरलो धापून दवरलेले. आणि फाटल्यान सगळे दारू आसलेले. फाटल्यान दारू नासले, मदीं घातले आणि सायटीक आसले सायटीचो. ओके ओके. आणि दुसऱ्या गाडयेन फातोडी 1:30 सुमार. आणि दुसऱ्या गाडयेन प्लास्टीक खुर्च्यो त्या गाडयेन प्लास्टीक खुर्च्यो आसलेले. ते प्लास्टीक खुर्चेक एक गॅप आसले पळय त्या गॅपानसून अक्षरशः ते बॉक्स दिसताले. त्या खातीर ती गाडी धरली. तुमकां कसो कितें डावट आयलो? ह्या गाडयेचो डावट येवपाचें कारण कितें खबर आहा? प्लास्टीक खुर्ची जे सदांच वयता पळय ते उबे लायिल्ले आसता. कोणूच आडवे लायना. उबे लायले आडवे काडपाक व्हेरी डिफिकल्ट. ह्या गाडयेन आडवे लायले म्हणून ती गाडी चॅक करपाक गेले. चॅक करतना तेच्या सायडीसून पळयलो न्हू जाल्यार ताका पुट्टो आसलो मदीं. सो त्या खातीर ते जेन्ना सायडीसून ओपन करून पळयलें जाल्यार ती बॉक्सां दिसली आमकां की तेतून रॉयल स्टॅकाची पयली बॉक्सां दिसली वयर आसता. आता सर दोन्ही गाडीचे टोटल अमाऊंट दोनूय गाडयांचे टोटल अमाऊंट जातलो 40 लॅक्स. गाडया सकट. गाडी सकट लिकर सकट. तेंचेर फुडली एक्शन अशें कितें आसा? ना, आता सध्या पंचनामा आमचो चालू आसा. स्टॉक व्हरून आमी आतां गोदावान दवरतले पयलीं. त्या ड्रायव्हराक आतां ताका कस्टडीन घालतले. मागीर त्याची बेल कितें आहा ते फॉर्मेलिटी मागीर फुडें जातली.